वास्को खारेवाड्या वयली आयकॉनिक नेवगी मेन्शन इमारत मोडपाचो निर्णय घेतल्या उपरांत इमारतींतले लोक आपापले सामान काडटना दिश्टी पडले। मात इमारतीच्या धनियाक ह्या लोकांक कळयले बगर हो निर्णय घेतिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला। अचकीत इमारत खाली करपाक सांगिल्ल्यान दशकां सावन रावपी लोकांक आतां रावपाक दुसरी सुवात मेळना म्हणून तांच्यांनी खंत उक्तायला। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत ही इमारत मोडपाची प्रक्रिया सुरवात केल्या। 22 वर्षां जाली पूण तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें? आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना। हे सगळें जालें हेंचे सडनली पयलीं ते इल्ले पूण आमच्या उडे नासले ते आपुणूच येवन कितें टेस्टींग केलें आनी कितें केलें वयर व्हरून नोटीस मारल्या 1 वर्सा पयलीं आनी आतां हे कितें केलें तर आमकां तेच्या बद्दल कांयच खबर ना। तेच्या उपरांत आमी आतां लेबर बी केल्या तेका बी धाडल्या नोटीस ओनराक। आतां फुडें कितें तुमचें? फुडें आतां कितें सरकारान पळोवपाचें आमच्या कितें काय करपाचें तें। पूण तुमकां काय आतां सद्या काय सांगूं ना? कांयच ना, अजिबात ना। हे आतां सगळें जाल्यार ते सामकें एकदम चिडल्ली। कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना आमकां। हांव डायरेक्ट पुलिसून सांगपाक खाली कर म्हणून पुलिसांनी आमकां काय सांगूं ना। पुलिसांनी आमकां काल इल्लें विचारलें तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळें आमी सांगलें आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच मेळना, कसलेंच मेळना। मागीर ते वगैरे वयले आनी गेले। My born paper is over here only. From childhood, I was born over in this building. आता फुडें कितें? This building. आता फुडें कितें तुमची तयारी? आता सध्या म्हाका काय लक्ष येना कितें करपाचें म्हणून. I'm totally blank now. The only I feel it is we have done injustice to us. Without giving any particular time at least. We were ready to sit across the table and discuss with the Navy. So what shall be done, what should be done. We were ready and we are still now also ready to talk to him. There is no issue on all the tenant side. I can assure you that all the tenant side we are ready to talk. पण ओनर फुडें आयलो सद्या? ना काय देऊ ना अजून